जेसू मोगाळा आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका कृपे सागरा आराधन तुका येसुड बोंडारा आराधन तुका जेसू मोगाळा आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका कृपे सागरा आराधन तुका येसुड बोंडारा आराधन तुका रूपाल तू लिपोन आसाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय पुण्या रूपाल तू लिपोन आसाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय कृपेन तू आमकां नेटोन आसाय ओवी सांगा तुजो दिवून आसाय कृपेन तू आमकां नेटून आसाय ओवी सांगा तुजो दिवून आसाय जेसू मोगाळा आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका कृपे सागरा आराधन तुका येसुड बोंडारा आराधन तुका उंडो सोम्यान तू जिविताचो आत्मी जिवीत आमकां लाभुंसो उंडो सोम्यान तू जिविताचो आत्मी जिवीत आमकां लाभुंसो सर्गींच्या मान्नान आमकां पोसो पवित्रिणान आपल्या एकवटांचो सर्गीच्या मान्नान आमकां पोसो पवित्रिणान आपल्या एकवटांचो जेसू मोगाळा आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका कृपे सागरा आराधन तुका येसुड बोंडारा आराधन तुका
तुका हालेलुया 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 नमान करता आराधन करता स्तुती करता हालेलुया 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 बा भयणीनो ताचेर दिश्ट घाला आणि प्रकाशित जाया लुक एट हिम एंड बी रेडियंट कितन 30 आणि 4 सोयी वळ ताचेर दिश्ट घाला आणि परजळीत जाया आमी आज आमची पातकां जावं पुरो कश्ट जावं पुरो टेन्शन जावं पुरो सोलवण्यो जावं पुरो कितेंय जावं सगळ्या हाडून आयल्या आमची एकच एक आशा आज आमी जेजूक भेटा जाय जेजूक पळय जाय जेजूक अनुभव करी जाय ताची कृपा घे जाय व्हरतो उद्देश दवरून आमी आज आयल्या खंडीत जावन ताचे ते येतल्या कोणाकच तो पारो घालचो ना म्हळ्यार ताचे ते येतले हर एकल्याक तो स्वागत करता कोणायकी जायना म्हणना कोणायकी पाटी धाडिना ती ताची काकुळत व्हरती देवी काकुळतीचें केंद्र हें देवी काकुळतीचें केंद्र मागीर जुआंव पॉल दुसऱ्यान तेत्ती एवकरिस्तां मुखार मागोवन आमकां कृपा धाडचें केंद्र हें जीव आसतना ताणें एवकरिस्तां मुखार मागणें केल्लें दीस रात अवकाश केदाळा मेळटा सोम्याचो शिंदू धांवतालो आनी मागोवन ताणें आमकां आज सोम्याच्या सांगातपण जोडून घेतलां आनी आमी त्याच सांगातपणां येज म्हण ताची आशा देखून आमकां ह्या संवसारांत आसतना त्या सोम्या सांगात भोगूंक जियोंक तो शिकयता मेले उपरांत आमी जेजू सांगाता आसूंक तो आमकां सांगाता व्हरता देखून व्हरतें आमचें दायज हें सोम्यान दिल्लें जुआंव पावलान शिकोवचें आज ताची मजत मागोवन आमी हांगास आयल्या वाचता ताणें आमकां सांगचें इतलेंत जेजू लागीं मागा जेजू लागीं मागा त्यात सोम्याक आमी आराधन करया एब्राहिम पयल्या पत्रां वचवा 12 दुसरी वळ सांगता तुमची दिश्ट ताचेर कसया ताचेर कसया आमची दिश्ट खंयच्या खंयच्या संगतेचेर कोसोन आसा आमच्या राटावळींचेर कामाचेर कश्टांचेर सलवणीचेर पिडेशिडेचेर कुटुंबाच्या कश्टांचेर दिल्ल्या जबाबदारींचेर जावं करूंक आसच्या कामांचेर उतोरून गेल्ल्या वेळाचेर थंय 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 कोसोन पडल्या आज तो जेजू आमकां आपयता हे या म्हजे सरसी समेज तुमी कश्टांतल्यानो वजान वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशय दितलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड दुसऱ्या कोणेय हे सांगून हांव विशय दिता म्हणून कोणेय मनशान सांगूना जेजू देव जावन आसलो ताणें आमकां सांगलां ताणें मात तो विशय दिवयेत हांवें दिवचो तो संतोश हांवें दिवचें तें समाधान कोणूच तो दिवंक शकना प्रेज द लॉर्ड जेजू म्हणटा तें तुमकां जेजू म्हणटा तें समाधान सोदून आमचो हांगाचो पात्रोण मागीर जुआंव पॉल दुसरो तातूंत सोम्या सोदून गेल्लो आमची दिश्ट ताचेर कसया खंयच्या संगतीचेर ती कसची नाका जेजूचेर मात्र प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तुमची जबाब जावं दी आराधन तुका सोम्यान जेजू आराधन तुका सोम्यान जेजू तूं आमचो खरोच देव देखून आराधन तुका सोम्यान जेजू तूं आमचो खरोच रचणार देखून आराधन तुका सोम्यान तूं जेजू आमचो आरंभ आनी अंत देखून आराधन तुका सोम्यान तूं जेजू आमचो अल्फा आनी ओमेगा देखून आराधन तुका सोम्यान तूं जेजू आमकां बळ आनी भलायकी देखून आराधन तुका सोम्यान तूं आमचो जेजू स्वास उस्वास देखून आराधन तुका सोम्यान तूं जेजू आमकां वाट सात आनी जिवीत देखून आराधन तुका सोम्यान
सोम्यान तूं जेजू समजो बरो गवळी देखून आराधन तुका सोम्यान जेजू तूं दाखवाला मी फांटे देखून आराधन तुका सोम्यान जेजू तूं समजे जीव आणि जिवंतपण देखून आराधन तुका सोम्यान जेजू तूं समका बळ आणि भलायकी देखून आराधन तुका सोम्यान जेजू तूं समचे सर्व आणि सर्वस्व देखून आराधन तुका सोम्यान जेजू आराधन तुका सोम्यान जेजू आराधन तुका सोम्यान जेजू होगलाप तुका सोम्यान जेजू होगलाप तुका सोम्यान जेजू महिमा तुका सोम्यान जेजू महिमान तुका सोम्यान जेजू सोम्यान जेजू सोम्यान जेजू सगळ्या काळजान सगळ्या काळजान सगळ्या मोनान सगळ्या मनान सगळ्या सक्तीन सगळ्या सत्तेन हांव तुका आराधन करता हांव तुका आराधन तुका करता नमान करता तुका नमन करता तुझी स्तुती करता तुजी स्तुती करता म्हजी जिणी तुझ्या पांयां तळा तुज्या पांयां तळा समर्पिता समर्पिता सोम्यान जेजू सोम्यान जेजू म्हजें म्हणलें कितेंच ना तुजें म्हणलें कितें सगळें तुजेंच सगळें तुजें तूंच तें सांबाळ तूंच तें सांबाळ नमान तुका नमन तुका आराधन तुका आराधन तुका स्तुती तुका स्तुती तुका सोम्यान जेजू सोम्यान जेजू हालेलुया 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 जेजूक आमी सांगया म्हज्या सांगातात राव सोम्या म्हज्या सांगातात ಹತ್ತಿರ ಇರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೇನು तुझे विना म्हाका जिवंक जायना सोम्या तूं म्हज्या सांगातात राव पण जेजूक आमी सांगया हे घडी भर आमची काळजां मनाचेर उबारया कितें म्हजे कश्ट आसात समस्या आसात बेजारी आसा सोलवणी आसा पिडाशिडा आसा सगळी दोळे धांपण ताका आमी समर्पिया ताका समर्पिया खंयची चिन्ह आमकां नाकात जेजूच्या पांयां तळा दवरल्यार सगळें तो सांबाळटा सांपेदुरचें पयल्या पत्र हांव सोपान सगळें तुजें उस्के ताचेर उबारून दिया ताच्या कुर्सार कितलोय जागो आहा कुर्सार कितलोय जागो आसा देखून जेजू ते मात्र आमी वसियत म्हणून भाग्य जो आमपाल दुसरो म्हणटालो ताचे ते मात्र आमी वसियत कित्याक तो आमचे बरी मनीस जालो आमचे हर एक ताणें वावयला ताणें वावयनातले ताणें अणभव करनातले कश्ट नात ताणें वावयनातलो कुरीस ना ताणें वावयनातली पिडाशिडां ना चक्कर ताणें वावयला देखून ताचे लागीं मात्र आमी वसियत त्या जेजूक आमी सांगातात राव आमी सांगया जेजू तूं म्हणजे सांगातात राव तुजे येण्या कितेंच करूं सकाना आमी गावया ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವವಾಗಿರು ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನೋ ಜಗಳಾರು ಮುಜೆ ಆವೈಸಾ ಸುಮ್ಯ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ Hallelujah, 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 hallelujah. मुझे दुखा वळताना म्हाका पुसूनची आवय जासुम्या तशेंच म्हज्या सोलवण्याच्या वेळार हात दिवन उखलचो बापूय तूं जासुम्या म्हणून सोम्याक आमी उलय मारया
ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿ ಆಗಿರು, ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 हालेलुया हालेलुया. येशू म्हणजे काळजाच्या गुंडाळ्यान सांगया, म्हज्या सांगातात राव सोमया, म्हज्या दुखांत म्हाका बुजावन जा, म्हज्या कश्टान म्हाका आदार जा, म्हज्या सोलुणेन म्हाका जैत जा, म्हज्या पिढे सिडेन म्हाका वखात जा, म्हाका समस्यांनी पर्याय जा, म्हज्या काळोखाच्या वेळार उजवाड जा, म्हज्या जिविताक बरवसो जा. सांगतात राव सोमया, म्हज्या संगीत राव. हांव घरा येताना, हांव चलो नासतना, हांव न्हिदो नासतना, वावर करतना, कुटुंबांत आसतना, पयन करता आसतना म्हज्या सांगातात राव, म्हज्या काळजांत राव, म्हज्या मनांत राव, म्हज्या शिरांनी तुजी सकत वाळय, म्हज्या आडाच्या संदांनी तुजी सकत बोड वाळय, म्हज्या काळजांत तुजो मोग जळय, म्हज्या मनांत तुजीच चिंता, तुजीच भक्त, तुजोच आदार भोगचें भाग फावो कर. अर्गां तुका सोमया जेजो, होगळाप तुका सोमया जेजो, महिमा तुका सोमया जेजो. सगळीं उबे रावया. आमकां सदां न्ही सांगात दिवचो एकलो मात्र आसलो इश्ट तो जेजो, एकलो मात्र इश्ट आसलो तो जेजो. देखून आज तासो सांगात सोदून ताका अर्गां दिवंक आयल्या. सांग पावल तेस्सलोनिकांकारांक बरयल्या पयल्या पत्रां 5:16-18 म्हणटा, सदांच खुशाली जाया. देखून पापसभान हें वरास आनी मुखल्या वरा बरोवशाचें पयन करूंक आमकां सांगलां. बरोवशाचें पयन, बरोवशान मुखार वचोंक. कितें तें पाड जालां, कितें तें जालां, हें जालां चिंतूंक न्ही, बरोवशा फुडें सरूंक. आनी ह्या वर्सा मागण्यान तो बरोवसो सोडोवंक सांगला. देखून सदांच खुशाली जाया. कळनासतना मागा, सर्व शक्तीनी देवाक अर्गां दिया. कश्टां दी अर्गां, बेजरांय दी अर्गां, सोलवणेन दी अर्गां, समस्यां दी अर्गां, हर एकांत अर्गां. कित्याक ताणें आमकां सोडून घालूंक ना, ताणें आमकां सोडून घालूंक ना. तेन्ना जो आमकां दुसरो म्हणटा, तुवें जिविताच्या हर एका मेटान ताच जो सांगात आसुल्लो म्हणलें उडास तोर म्हणटा, तो तूं सांगात दवरता, तो सांगात आसा तें उडास तोवर. देखून त्या सोमयाची इश्टागत कर. ताणें तुका सोडून घालूंक ना, तो तुज्या सांगातात आसा. देखून त्या सोमयाक सदांनी ते सांगात दिल्ल्या सोमयाक आमी अर्गां दिवया. सदांनी आमच्या सांगाता रावच्या सोमयाक आमी अर्गां दिवया. सदांनी तांकां बरोवश्या भरच्या सोमयाक आमी अर्गां दिवया. सदांनी तांकां मेटां काडून बळ दिवच्या सोमयाक आमी अर्गां दिवया. सदां काल हांगा पवित्र आत्म्यान घडयेन घडी भरच्या त्या सोमयाक आमी अर्गां दिवया.
अर्गां तुका सोमियान जेजो अर्गां तुका सोमियान जेजू अर्गां तुका सोमियान जेजो अर्गां तुका सोमियान जेजू तुवें आमकां सदां हीच सांगात दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमियान जेजू तूं सामकी बळ आनी भलायकी जाल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमियान जेजू तूं सामका भरोसाचें खीर जाल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमियान तुवें जेजू सामका हात धरून चलयल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमियान तुवें जेजू आमकां पडटना उठयल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमियान जेजू पातकान पडल्या वेळार बक्षिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमियान जेजू सवयेंत पडल्या वेळार आमकां सवय सोडूंक बळ दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमियान जेजू वायट चिन्ह आमचें हांव धांवडायल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमियान जेजू खोटेपण आमचें हांव खाडल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमियान जेजू खोट्यो संगती आमचें हांव धांवडायल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमियान आमचें जेजू हांव सगळें वायट तुवें काडल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमियान तुजें जेजू आमोल रक्त संरक्षण आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमियान तुजो जेजू पवित्र आत्मा आमचें तें भरुल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमियान जेजू आमकां बरी भाग्यवंत कुटुंबां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमियान आवय जेजू बापूय भाव भयणी आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमियान एक जेजू बरी फिरगज आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमियान एक जेजू बरें एक मागण्याचें केंद्र आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमियान जेजू बाबा जो आमकां दुसऱ्या आमचो मध्यस्थ आमचे खातीर मागोवंक तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमियान जेजू जेजू क्रिस्त खरो मध्यस्थ तुज्या आनी आमच्या मदें तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमियान जेजू मुरयेची ससाय आमकां सदां तूं दिताय त्या खातीर अर्गां तुका सदां सोमियान फक्त जेजू मजत आमकां दिताय त्या खातीर अर्गां तुका सोमियान तूं जेजू एकलोशे मध्यस्थ जावन आसल्या खातीर अर्गां तुका तूं सोमियान आमचो जेजू खरो सोडवणदार जाल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमियान तूं जेजू एकशे सोडवणदार जावन आसल्या खातीर अर्गां तुका सोमियान जेजू खरी एक आमचे कश्ट तुवें कुर्सार वावयल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोमियान सदां जेजू तुजो उस्वास आमचे थंय भरताय त्या खातीर अर्गां तुका सोमियान जेजू तूं आमकां राखताय सांबाळताय त्या खातीर अर्गां तुका सोमियान जेजू अर्गां तुका सोमियान जेजू अर्गां तुका सोमियान अर्गां जेजू तुका सोमियान जेजू स्तुती तुका सोमियान जेजू सोमियान जेजू कांताराम गावी अर्गांचे गावया सोमिया अवर्गानिता तुझी विचित कृत्यांनी अर्था तुझो दैविक मोपरगड करता तुका सदांच सुन्ना वाडता तुका सोमिया अवर्गानिता तुझी विचित कृत्यांनी अर्था तुझो दैविक मोपरगड करता तुका सदांच सुन्ना वाडता सूर्यो संतारा उजवाड पावता तुझे मैमेंती करता सूर्यो संतारा उजवाड पावता तुझे मैमेंती करता रसनार तू रसना तुझे नाव पवी जावं गावंगाव तुका सोमिया अवर्गानिता तुझी विचित कृत्यांनी अर्था तुझो दैविक मोपरगड करता तुका सदांच सुन्ना वाडता वाडता तुका फुलां पोळा वाकुंता तुका मनशा पळा वाडता तुका फुलां पोळा वाकुंता तुका मनशा पळा रसनार तू तुझे नाव पवित्र तुका सोमिया अवर्गानिता तुझी विचित कृत्यांनी अर्था
तुजो दैवीक मोग परगट करता तुका सदांच सोसून आवडटा हालेलुया 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 हर गांव वगळा स्तुती महिमा जेजू आराधना तुका सुमिया जेजू मान तुका हर्षिता वंदन तुका होसाना तुका सुमिया हालेलुया 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 देवाचे उतार आमी आयकुया सर्वीस पॉट तुमच्या सगळ्यांचो तुमचे सगळ्यांचो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया देखून हांव तुमकां सांगता मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें कित्याक मागता तो हर एकलो घेता सोदता ताका मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता जेजू क्रिस्ताचें शुभ वार्ता मान वगळी तुका क्रिस्ता बशी आं मोगाच्या भावा भयणीनो मागण्याचें वरास ये मागण्याचें वरास आनी खंडीत जावन ह्या वर्सांत मागणी करून करून पुरो जावंक न्ही मागणें काम न्ही मागणें काम न्ही मागणें एक अणभव विशिश्ट अणभव मागणें सदां न्हीत सुमयाच्या सांगातपणाचो एक अणभव देखून आमी मागण्यान कितें करता देवाक कान दिता ताका ध्यान करता ताका आमची प्रतिक्रिया दिता आनी ताणें आमकां सांगिल्ले बरी जियेता सकट आटा आपला मागण्यान मागणें म्हळ्यार खाली हांगा ताळये पेटोवन घरा वचो कोणाचे तर कोणा वाजोवंक न्ही मागणें म्हळ्यार हांगा ताळये पेटोवन आनी एकल्याकी संतोशान ताळये पेटोवन शिकोवंक मागणें हांगासर येवन सोमयाची काकूळ तो मागोवंक पेला तें काकूळ दाखोवंक मागणें हांगासर येवन आमी दादोशी जावंक आनी एकल्याकी जिवान दादोसपणाचें म्हूण दाखोवंक मागण्यांत ताचें समाधान आमी बगोवंक आनी घरा वचून कोणाने समाधान पाड करूंक न्ही तांचें समाधान सोडोवंक तशें म्हणटना कोण मागणें करता तो सगळ्यांक जाय मागणें करचो मनीस सगळ्यांक जाय ताच्या भुरग्यांकय जाय ताच्या आवय बापायकय जाय भावा भयणीकय जाय तो वाड्याकय जाय समाजाक जाय पिरगेचे सगळ्यांक जाय कित्याक मागण्याचो मनीस तो देवाचो देवाची कृपा ताचे मुखार वाळटा देवाचें बरेंपण ताचे मुखार परसळटा देखून ताचे मारिफात देवाची कामां आसा जातात म्हळ्यार आमी हर एकल्यांनी मागणें केल्ल्या वेळार देवाचें राजत तांगाच राविल्लें बरी जालें देखून जो आमचो जुआंव उयान न्ही आमचो पात्रोण सांत ह्या जाकांचो तो म्हणटालो मागचें म्हळ्यार फकत हांवें ताका पळोवचें ताणें म्हाका पळोवचें हांवें ताका पळोवचें ताणें म्हाका पळोवचें ताची सकत म्हजे थंय भरची प्रेज द लॉर्ड ताका हांव पळयतना तो म्हाका पळयतना आमकां कितेंय उणें पडना ताका पळयत आसतना म्हज्या दोळ्यांनी संतोश भरोवन येता काळजान भरोवन ओमताता तो म्हाका पळयतना हांव कुरपेन भरोवन ओमताता ताणें जाल्यार तो म्हजे थंय येवन दी आनी हांव ताका बरोवन आमची जर उमाळशी करतलो जो हांव स्वर 7 मोतेळ वाक्य पळया हांव स्वर 7 30 आनी 7 वळ पळया तुमचे बरोवन थंयसर हांव उमाळशी करतलो देखून मागण्या भगवंत जो हांव पावल दुसरो 86 इस्व्यान हांगासर आयिल्लो हांव वो थंय रावून ताका पळोवंक आयिल्लो वो थंय रावून तो हांगासर आशिल्लो तिशीन पळोवन आनी लोकां फुल्ला पळोवन आयिल्लो तितली बासांक करना पळया ताचे उपरांत ताका रोमांत ताचे दर्शन घेवंक हांव गेलो ताका भलायकी नासली तो हांगाच बसून आशिल्लो बेसांव दिवं हांव हांगासर रावचें म्हाका भाग दिल्लें पळया विशिश्ट तो 86 इस्व्यान हांगासर आयिल्ल्या वेळार
विशिश्ट एक गणित म्हज्या सांगाती पाद्र्यावान सांगिल्लें येन्ना करून आमच्या कॅथेड्रलान रावुल्लो तो म्हजो सांगाती पाद्र्या थंयसर थंय एसिस्टंट जावन आसुल्लो मोद्यानीर 1.5 वर रातीर वाती घालता आनी फोन आयले अर्जंट पाप साहेब जाय म्हणून ते कुडान तापुट्टाना मेळना तांकां सेवा दिवच्या ह्या जाकाक आपयलें थंय सोदता सगळ्यांक खंय मेळना आखेरी सेक्रेटरी म्हणालो अप्रूप ताका इगर्जेची सवयाक इगर्जेचे गंच्यान पळयत आसतना तो थंय वचोन इगर्जेन वचोन मागणी करता रातीक 1.5 वर रातीर सगळो दीसभर तो पयना करतालो लोकांक भेटतालो मोद्यानीर 1.5 वर रातीर तो मागणी करता येवकार दिसता मुखार मोगाच्या भावान देखून तो खरोच आमचे पासून विनंती करता आमी येवकार दिसता मुखार रावताना ताचे पवित्र यात्री केंद्र पोलंडांत आसा ताणें थंयसर ते मुख्य यात्री केंद्र तें त्या यात्री केंद्र बाकी म्हाका फावो जालें थंय वचोन मागणी थंय मागतना कितलो संतोश समाधान भोगता देविकाकृती केंद्र थंयच आसा हेचें कोणाचें आमच्या फावस्तिना कोवास्काचें तिसऱ्या गुड्यार वो थंय आसल्यार इसल्या गुड्यार हें आसा पापसाहेबाचें यात्री केंद्र आनी दोनीय कडेन वळची देवाची काकुळतूस देवाची काकुळत मात्र आनी ताची एरीक एक स्टेटमेंटां बरोवन गेल्यान ती देवाची काकुळत अनुभव करूंक आमी हांगा तर पाटवेचे आनी कोणेय देवाची काकुळत अनुभव करनासतना पाटवी वचोन वचो विशिश्ट काकुळते देखून तो पापसाहेबान आमकां देवी काकुळ तेर्स म्हणून आमकां ताणें भगवंत फावस्तिनान आमकां शिकयलो जाल्यार तो ताणें आमकां पवित्र सभे म्हणून अवकाश करून दिलो आनी तसो देवी काकुळ तेर्स म्हणून कितलो लोक आज बरेपण जोडटा कितले पातकी कन्वर्टर जातात कितले बरेपण संवसारार जाता आज ती काकुळत आमी अनुभव करना ती काकुळत आमी घेवन वचोंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आज जेजून आमकां सांगलें मागा तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें बळय आनी तुमकां उक्तें जातलें जालां बडयलें कुठलें उक्तें जालां गे तुमकां मागिल्लें पुरा मेळ्ळां गे सोदिल्लें पुरा मेळ्ळां गे घट्ट सांगूंक जायना न्ही गे इल्ले कश्ट न्ही म्हळ्यार आमी मागिल्लें की कितें मिस्टेक जालें गे म्हूण दिसता पळया एका आचार्यान पाखें केल्लें तें पाखें सकयल पडलें आचार्याचें इंजिनियरींग समाना आनी मुखार आचार्य म्हणल्यार आपूण वचो आमी पाखेंत समा करना तें म्हूण येते हांवें त्या एका आचार्यान समा करूं ना म्हणून सक्कड आचार्य तशेंच म्हणून जाता इंजिनियरींग तशेंच म्हणून जाता एकल्या दाक्तेरान करताना ऑपरेशन पेशंट फेल जालो मेलो दाक्तेरान शिकलें प्रयोजन ना खंयच्या दाक्तेरान शिकलें प्रयोजन ना आनी मुखार ऑपरेशन म्हणल्यार करूं नजो म्हणटाय आमी एकल्यान मागिल्लें मेळोना एक फावटी मागिल्लें मेळोना देखून देव मागिल्लें दिंत ना म्हणयत गे मोगाच्यान आमी तशें म्हणूंक जायना तर आमी खंडीत जावन इल्लेशें सडीत चिंतीत ह्या विशयांत मागणें तरावळ तरान करता आमी नवेना करता मेळना देखून नवें केल्लें कुठलें मागिल्लें मेळना म्हणून नजो पळया आमी कशें पळया एका इंजिनियरान नियमां पाळी जाय एका दाक्तेरान शिकिल्लें ताणें पळय जाय ताणें थंयसर स्टेरिलायज केलें इंस्ट्रुमेंट वापरचे शिवाय घरा आसली कुसदांतली सुरयान करूं जाता ऑपरेशन पळया तो शिकिल्लो काल्याक पळया देखून ते नियमां पाळण करी जाय आमी तशेंच मागचें नियमां पाळण करी जाय नियमां पाळी जाय आनी पयल्यान पयलें जेजू विचारता आमकां तूं पाती येताय गे तुका बावडता आसाय हांवें तुका नितळ करी येता म्हूण तूं पाती येताय गे कोणकारान विचार लागलो वय सोमी हांव पाती येता तर नितळ जा हांवें तुका दिश्ट दिवं पाती येताय गे तर तुजे दोळे उक्ते जावंक दीत पातयेनी मुख्य जावन
ती पातयेनी केदाळा ना त्या दाळा आमचे मागणी व्यक्त जाता. भाव भयणीनो, ती खरी पातयेनी, धड पातयेनी. मात आवासवार 1 आनी 1 थंयसर 21-22 व्हड जेजू त्या हांजुराच्या रुखाक थंयसर शिरापताणे. ताचेर फळ नातरलें, शिरापता तो सुकलो. पूण जे दिसांनी विचारल्यार कितें म्हळें जेजून, तुमकां सासवात इतलो भावार्थ आसलो जाल्यार त्या रुखाक वचून तुमी थंय वचून पोट म्हूण त्या दर्यान सासवात इतलो म्हळ्यार जेजू आमकां शिकयता आमकां भावार्था खातीर. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देखून सांजाको म्हणटा तुमी सारके मागनात, सूख सूख मागतात म्हणटा, सूख सूख मागतात. देखून एक मुख्य सूख जावन आसा खरो भावार्थ नासतना मागचें, चंचल मनान मागचें. मेळटागी ना हंगे ಹೋದರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ 2 ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ನಿಂಗೆ पळया गेल्यार एक फातोर मात न्ही उरलें घालें तें जाल्यार जालें. आज येनो येनोचो पळया काय जाता की पळया चिक थंय वचून हें प्रेजन ना. एक फावटी गेलो, 9 फावटी गेलो जायबा कांय प्रेजन ना. ते मागणें मनान ताका ते कालिंगी तूं करते आसाय. देखून आनी एक तुका ती तितलो भावार्थ आसा जे दुसरी उर्बा आसा जे उर्बा. ती उर्बा नासतना अर्दे कुरें मनान केल्यार अर्दें कुरें म्हळ्यार अर्दें कुरेत. कुरें म्हळ्यार गुत्तान तुळवेंत, कुरें म्हळ्यार चुकोल. अर्दें कुरें, अर्दें कुरें चुकोल जाला मागीर. आमी पुर्त्या मनान देखून जेजू आमकां सांगिल्लें न्ही गे सगळें जें सक्तेन पवित्र पुस्तक सांगता कितें सगळें सक्तेन मनान काळजान सोमिया तुज्या देवाक आराधन कर. देखून निर्गम ग्रंथांत आवासवार 23-25 वाक्य कितें म्हणटा, कोण त्या खऱ्या मनान सोमियाचें आराधन करता तांकां थंयसर एक जाग्याचेर थंय सुवातेर बेसांव पडटलें. थंयसर स्त्रियांक भुरगीं आसतलीं, भुरगीं जल्मातलीं, पिडा केस्त थंय नपय जातली, आशिर्वाद जातलो तो गांव. ह्या दाळाक खरें आराधन ती उरपा आमी अर्द्या कुऱ्या मनान अर्द्या मिसाक येवचें, अर्द्या मागण्याक येवचें. थंयसर 1008 वळखींच्यो, थंयसर मोबायल रिंग जाले जाता बोल्सान लोकांनी पळोवचें आनी कितें अशें केल्यार जायना. सगळ्या मनान आमी आराधन करूं शिकय जाय. कित्याक म्हळ्यार आमकां हांगासर आमचें मन सगळें चंचल जाता. सांत पावल म्हणटा ह्या सुद्दां संगती तुमकां तुमचें मन चंचल करिना जावं. पिलवेकार पयले पत्र आवाज 3 तो सांगता ह्या संवसारांत त्यो वस्तू कितें आसा त्यो म्हाका कोयर कोयरा बरी. देखून आमचें एटॅचमेंट जाय जंय ताचे कडेन मात्र त्या नितळ मनान आमी मागोवंक शिका जाय. देखून आमी मागच्यो वस्तू न्हय, वस्तू न्हय, आमी मागचें जेजूची इश्टागत. मागचें तें दी हें दी म्हणून न्ही, जेजूची इश्टागत. जेजू आसल्यार यार कितें घाल्या म्हाका. जेजू तूं आसलो जाल्यार म्हजो भाव मरतो ना. कोणें म्हळें आं न्ही मारता मरी भेट करूंक गेल्या तर म्हळें न्ही पळया लाजर आमचो भाव मरतो ना तूं हांगा आसलो जाल्यार. पूण आतां जाल्यार तूं आतां आयलाय न्ही सांग आतां तूं करूंक शकताय. प्रेज द लॉर्ड. तो भावार्थ आमचो, तो भावार्थ आमचो. पळया जेजूचे सांगातपण आमी जोडूंक आज आयले हांव. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तिसरें आमचे नितळ हात. मागण्याक गरज आसा काळजाची नितळाय. नितळ हात, नितळ मन, नितळ काळीज. देखून पाद्र्या कुमसारी बसून आसता सुटाय कुमसार जावं. हांव आदी पाक्षिगेर आसतानाय पळयलां, हालांगर आसतानाय पळयलां. बरें कुमसार जावन त्या दाळा मागणें चल्लां त्या दिसा मागणें बारीकस फळादीक जालां. मस्त जाणां तांचो बरेंपण मेळिल्लें आसा. मोगाचें न्हू आज तेंच बाग मागोवंक गेलें हांव. देखून सांत पावल तिमोथी पयल्या पत्रान आवासवार 2:8 वळ म्हणटा नितळ हात मागण्याक उबारा, देव तुमकां राखता सांबाळता. देखून आमी सर्वांनी तेजो दादल्यांनी म्हणटा तो हात नितळ हात उबारा आनी तुमकां बरेंपण जातलें. खंडीत जावन आज त्या पातयेन
सोम्या लागीं मागणी करूंक आमी येवया. आनी एक आमी म्हळें भावार्थ दुबावणांतलो भावार्थ घरी उरपा. तिसरें नितळात म्हळ्यार नितळ मोड नितळ काळीज. चवथें बॉक्सांनी दिवन मागा. जेजून म्हळें पळया जशें आमी हेरांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस. पळया बॉक्सांनी मार्काच्या वचवार 24-25-26 वाक्य पळया. थंयसर 24-25 व्हड पळया. मागले मेळ्ळें तर म्हणची धा केदाळा तुमी एका मनान मागिल्ल्या वेळार. हांगासर आमी 1000 मणां करना आयल्यार वांकडी मणां करना आयल्यार आमी बोगसून आमकां दुखयलें सर्वांक बोगसून तांचे पासून मागून तांकां बरेंपण मागया. आज आमच्या शेजारा बोरवेल काडटात गे जेजू तांकां उदकच मेळना जाल्यार पुरो म्हूण मागोवंक आयला जाल्यार तुज्या बांयतलें उदक सुकतात आज. पळया तांकां गम्मत उदक मेळोन दी सोम्या म्हूण मागा. तुमचें सुकुल्लें उदक भरता आज बांयत. जालां हांच्या बांयत पयलें उदक उणें न्हय. शेजाऱ्याच्या बोरान भरून उदक मेळोन मागिल्ल्या वेळार हाका आतां बोरवेल काडची गरज ना. हाच्या बांयत भरून उदक भरता आतां. पळया आमचें मागणें तशें जावंक जाय. पेल्याक बरेंपण जावं दी तांकां बरेंपण जावं दी तांकां बरेंपण जावं दी. बोगसून मागया बॉक्सांनी मागया त्या दाळा म्हाका मेळटलें. आनी एक आमी मागलें पुरा मेळटा गे पुरा मेळ्ळें गे. तितलें गेल्यार मेळोना बाद्रेपा. कितल्या रेतीन गेलां भावार्थान मागलां उर्बेन मागलां काकुर्त मागोवन मागलां आनी बॉक्सांनी दिवन मागलां अर्गां दिवनय मागलां कांय मेळना. आनी घालें करचें हांवें. आनी भावार्थ सांजचो एकलो रेतीर दिवचो एकलो पाद्र्याप सीदा. आनी हांवें लोक म्हणटा मागले एक्की मेळना आनी म्हाकाय मेळना. हांव सीदा येता हांव गेलो गे. 15 वर्सां रेतीर दिल्या उपरांत मागीर तो सीदा पयसन गेलो गे. आनी खंयली गजाल म्हणून तो मागीर अशेंत खंयचें समाधानंत ना. मागणी सोडलें भावार्थी ना ताका. सुक्या बेटांतल्यान चलतना दाळी फुटल्यात उदक ना पावस ना. त्यो दाळी फुटिल्ल्यो पळयत आसतना ताणें म्हळें एगत बरें ताका दिमी घालना देवा म्हणा लागलो सोम्या ह्या दाळी फुटिल्ल्या काळजा बरी म्हजें काळीज जालां आज तुज्या कुरपेन बरो म्हणा लागलो खंय. थंयसर ताका दिमी घाल मागतना भोगलें न्हीद जावन हांवें अशें करून जो आसलें आज म्हजें काळीज दाळी फुटिल्ल्या बेटा बरी जालां. आज आमी देखून प्रेज जेन्ना म्हणूंक जायना प्रेजनान म्हणूंक जायना. देव आमकां बऱ्याक पडचें दिता. खंय सांगलें आयकलां हांवें एक घडीत एकलो भुरगो सदां न्हीद मागतालो संतोशान फाटी येतालो. कोणें स्त्रीन विचारलें सद्दां तुका पळयता रे वचून दिमी घाल मागताय सक्रामेंता मुखार फाटी संतोशान येताय. काल रे तें कित्याक जेजून मागिल्लें मेळ्ळें. जेव म्हाका मागिल्लें मेळटा मेळ्ळें गे. आज घालें मागणें तुवें आज जेजू लागीं हांवें म्हाका बायक जाय म्हळें मेळ्ळें गे. जेजून म्हळें पुता तूं ल्हान न्ही तूं आतां खंयची तूं आतां काल 8 वर्सांचो तूं 18 वर्सां जाताना तुका बायक दिता. तूं आतां ल्हान न्ही तुका सायकल दिता म्हूण जेजून सांगलां म्हाका. संतोश जेजून सांगलें न्ही म्हाका विचारलें बायक म्हाका सायकल दिलें कित्याक म्हळ्यार आतां बायक म्हाका सोडूंक लायसन्स मेळटाय म्हाका सोडूंक कळटाय. सोडून हांव एक्सिडेंट जावन मेल्यार पळया तो मनोभाव जायचे. त्या भुरग्यांचो मनोभाव तो भुरग्यां बरी आमी मागिल्लें तेंच म्हाका मेळोना जावं पुरो पूण दुसरें खंयचें म्हाका मेळटा तें खंडीत जावन तो तुका दिता. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. तर उबे रावया आनी सोम्याक आमकां समर्पण आज मागणी करया. उबे रावया. आज आमी पवित्र साक्रामेंताच्या बेसांवेच्या आदी आमकां आमी समर्पिया. कितें मागोवंक आयल्या हांव आज कितें मागोवंक आयल्या एक घडी उगडा आसा काडया. कितें मागोवंक आयल्या खऱ्या भावार्थान नितळ मनान मागया बोगसून मागया देवाक अर्गां दिवन मागया. तशेंच आमी तुजी खुशी जावं म्हूण मागया. जेजून मागलें तुजी खुशी जावं न्ही म्हजी खुशी तुजे खुशी प्रमाण जाल्या पुरो म्हणून. सगळें आमची तेसावां सगळें आमची इरादे सगळें क्रिस्तांव पांयां समर्पिया. सगळें आमचे हात उबारन एक फावटी म्हणया तुजेर हांव पातयेता. तुजेर हांव पातयेता
Jesu मोघाळा हालेलुया 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 सोमिया जे तुझ्या नावानं येवा कापाचा मागता सोमिया तुझ्या बहुपवित्र आमोली रागाचे घडी त्यांचे तुझ्या आमोल रागा त्यांचे हर एकलाचे सणाय त्यांचे त्यांचे कुटुंबाचे त्यांचे कष्टांचे बेजारे पिढीचे त्यांच्या जाग्या स्वात्याचे ते सगळे इरा त्यांचे आमोल रागा सणाय सोमिया त्यामुळे रक्त पळायला मागताना त्यांच्या वाईटाचं पिढी असो सर्व प्रभाव त्यांचे असतात या सगळे त्यामुळे पळा माणूस हुट्टू ना पूजांक नाश करता सगळे वाईट सगळे पिढा शिडा सगळे दृष्टी काय सगळे सोलवणी संपूर्ण सुटका दंगा जाऊ सोमिया सुटका दंगा जाऊ यात घडी संपूर्ण सुटका जाऊ आज या घडी आज संपूर्ण सुटका जाऊ जे सुटका अर्धाने त्यांना सुटका दिल्यापासून हालेलुया 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 सोमिया वाळीत पोळीला सगळं त्यांच्या नाही माझ्या माते एकाचा पाय नाक्षम सर त्यांच्या शिराणी रक्त नाळानी आरोग्य संधानी पुढे रे बघा जीव करा सगळं वळण त्यांना बोर भले की आशीर्वाद सुख संतोष समाधान संतोष समृद्धी भाव कर नव्या जीवा ना सकते ना कंपोर सदा भरोसे ना कंपोर सदा तुझा मागणी अंत ज्ञान कर सदा संतोषान समाधान जीवाचे बात ना भाव कर बेसावांचे कर हालेलुया 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 हर गावाला स्तुती महिमा जेसू आराधना स्तुती सोमिया मान तुका सोमिया हर्षिता तुका सोमिया हर्षिता तुका मान हालेलुया 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 ये घडी पर देवाचो पवित्र आत्मा आमी मागया बाप साहेबान आमकां त्यात जो आमकां दुसऱ्या बाप साहेबान पवित्र आत्म्या मस्त शिकयला तो पवित्र आत्मो आमचो स्वास देवान दिल्लो तो आमकां सदांच सोम्याच्या वाटेन चलोवन शिकयता सोम्याची वाट कितें म्हणल्यार आमकां तो शिकयता आज तो पवित्र आत्मो आमच्या काळजामना जिवितांत वाडोवन दी आमच्या कुटुंबांनी तो वाडोवन दी आमच्या सुवातेनी आमच्या वावरांत तो वाडोवन दी देवाची कुशेवार जिवांक आमकां बळ दिवन दी सोम्या तुवें वाचयलो तो पवित्र आत्मो वाळय सोम्या आयच्या दिसा हर एकल्याचेर आमच्या माथ्याचे केंस जावन पांयाची नाक्षी म्हणसर तांच्या शिरांनी रक्त नाळांनी आलाच्या संदांनी पुढच्या हर एका जीव कणान ती पयता सकत वाडोवन दी आनी तांकां बळ भलायकी आशिर्वाद सुख संतोष समाधान संतते समृद्ध तांकां फावो कर जाणवायकीन ह्यान भूत गाठायन तांकां पर भावार्थ बरोवचो मोगान तांकां पर तशेंच बक्षूंच्या स्पिरितान स्वस्तिकायन स्वादमाने सक्तीन आनी बरोवन आमच्या संतोषान तांकां आसतो बर तो पवित्र आत्मो तांकां सदांच चलोवन व्हरोन दी सदांच चलोवन व्हरोन दी सदांच चलोवन व्हरोन दी निम्मा वरगळिंदा ನಮ್ಮನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ಬರ್ಸೋಮಿಯ ನಮ್ಮನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮದ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮದ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಪಾವನ ಮನೆ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನ ಮನೆ ಏಳೇಳು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಳೇಳು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ सगळी आमी दिमी घालया अशें मेजे बेसांवाक आयतीन जावया पूर्वेली
सर्वोन वेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बोळ दिव्या सशे बापा तशे पुता उल्लासानी स्तुतीचा पगवी महिमा ससना ससना एका ताळ्या हर्षिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमे नावाडता प्रार्थुया ये देवा विची सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांत उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणीचो फळदास आमचे ती आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेतान राज करताय ससनाच्या ससना मोगाच्यानो तुमकां सुमेस्तांक ह्या पुंतळाक आमी मोगान स्वागत म्हणटा आयच्या ह्या बागी दिसा मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्या प्रत्येक इराद्यां खातीर आमी मागया रस्किन फॅमिली अर्गां जावन दिता बागीवन कुटुंबा वाडो तांच्या सर इराद्यां खातीर देवादीन विनिफ्रेड डिसोजा आत्म्या खातीर चार्ल्स डिसोजा आनी कुटाम सान फ्रांसीस पयलो वाडो देव तिका सस्नीक विश्यो लाबोवन म्हूण मागया ग्रेसी कार्डोजा अर्गां जावन सान लॉरेस पयलो वाडो हांच्या इराद्यां खातीर मागता आसतना आमच्याय इराद्यां खातीर मागया कोणा खातीर आमी मागता म्हणून बसवून आयल्या तांचो उडास काडया ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सुमेस्तां खातीर मागया भक्ती मुरबेन तुका नावडटां सोमिया दिन वाशें काळजां उपकार मानता जिणेंत आमच्या तुज्या वेची देम्यात सोम्या किते फाटी आमी देव मोगान तुज्या सोम्या आमकां तुवें पोसलाय राखलाय दयेक तुज्या काळजां मोनान आमकां तुवें एकवट आयलाय कोपान क्रिस्ता जेजूच्या भक्ती मुरबेन तुका नावडटां सोमिया दिनवाशी काळजां उपकार मानता जिणेंत आमच्या तुज्या वेची देम्या सोम्या कितें फाटी आमी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या समेत कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. मोगाच्या बापिनीनो हे मीस तुमच्या सर्वांच्या इराद्या पासत आमी भेटयता आणि ह्या मिसार देवाची खुशी करून जियोंक देवाक आमच्या जिवितांत पयले प्राशस्त्य दिवंक आमकां आयची लितुर्जी उलो दिता. आमच्या जिवितांत देव पयलो जावं ताची खुशी पयली जावं म्हजी न्ही बापा तुजी खुशी जावं हें सांगूंक आमी आयल्या. जेजू एवकारिस्तां सांगता तितल्यांत बापा तुजी खुशी जावं आमकां त्या तुजे संगी ह्या एवकारिस्तांत आमी सगळीं बापा भेटोवन दिवया ताची खुशी आमच्या जिवितांत जारी जावं. ह्या मिसांत फावो भाग घेवच्या खातीर आमच्या पातकांचे आमी दूख धरया. सबारपोटी आमचीच खुशी आमी जारी केल्या आनी पातकान पडल्या. आमची खुशी आमी जारी केली हांकारान पडल्या
आमची खुशी जारी केली रागार रावल्या, आमची ती खुशी जारी केली स्वार्थान भरल्या, आमची ती खुशी जारी करणं आज ह्या सोवेंत आनी पिढयेंत पडल्या. तर आमकां आमी समर्पिया सोम्या लागीं बॉक्सांनी मागया थंय काकुळत मागया. सांगाता म्हणया हांव पातकी सर्वप्रथम देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसार सांगता. मनान चिंतून तोंडां उसारून वायटा धाडून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भाग्य सदांच संवकार बरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्त्याय जिविता पावो. सोमिया काकुळत, सोमिया काकुळत, क्रिस्ता काकुळत, क्रिस्ता काकुळत, सोमिया काकुळत, सोमिया काकुळत. प्रार्थया. सर्वेस्परा तुझ्या पवित्र सभेगत मी पोशान दिवंक भाग्य जुआं पावल दुसरो तुझ्या भाग्यवंताक सताच्या आनी पिती मोगाच्या आत्म्यान तुवें भरले. ह्या ताच्या स्मरणा दिसा आमचे पासत तो करता ती विनंती मानून घेवन ताच्या देखी प्रमाणे त्या सताक वेंग मारूंक आनी पिती मोगान जियोंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्यान ह्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दियो तुजे सोमें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. ओबेद येदोमाच्या घराण्याचेर आनी ताचे सगळे संपत्तीचेर आशिर्वाद घाला म्हूण दाविदाक खबर मेळटास दावीद गेलो आनी ताणें देवाची सोल्ल्यापेट ओबेद येदोमाच्या घरांतली काडून वडूस आनंदान दाविदाच्या शाराक हाडली. सर्वेस्पराची सोल्ल्यापेट वावयतेल्या मनशांनी 6 पावलां काडटास दाविदान एक पाडयाची आनी एक सरबेल्ल्या वासराची बली भेटयली. उपरांत दावीद साणाचो एक एफोद न्हेसोन आपले सगळे सक्तेन सर्वेस्परा मुखार नासलो. अशें दाविदान आनी सर्व इस्रायेलीतांनी संतोषान बोब मारून कोंब्याच्या नादाक सर्वेस्पराची सोल्ल्यापेट हाडली. सर्वेस्पराची सोल्ल्यापेट भितर हाडली आनी दाविदान तिचे पासत उबारलेल्या तंबांत तिच्या स्थानार ती दवरली. उपरांत दाविदान सर्वेस्परा मुखार होम आनी शांती बालयो भेटयल्यो. दाविदान होम आनी शांती बालयो भेटोवन जातास ताणें सगळ्या लोकांक दळबारांच्या सर्वेस्पराच्या नांवान आशिर्वाद दिलो. उपरांत ताणें सगळ्या लोकांक इस्रायेलाच्या आख्या जोम्यांतल्या हर एक दादल्याक आनी हर एक स्त्रियेक एक एक उंडो एक एक मासा कुडको आनी सुक्या दाकांची एक एक बकरी वांटली. उपरांत सगळीं आपापल्या घरा गेलीं. देवाचें उतार हें. देवाची वडपकार. Serves por so me.
सर्वेस बसवितो. तुमचे दर्व तुम्ही दरवाट्यानो मिठून धरा तुमची बागला तुम्ही प्राचीदारानो महिमे मंत्राचा तांतल्यान भितर सोरो. कोण तो महिमे वोंद्राचा सर्वेस बसवितो. कोण तो महिमे मंत्राचा तो सर्वेस बळिष्ठाने धैर्यादे सुसाने सेतेवा सर्वेस परतो. कोण तो महिमे वोंद्राचा सर्वेस बसवितो. कोण तो महिमे वोंद्राचा सर्वेस बसवितो. Alleluia. 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 बापा सर्गा संसाराच्या दुनिया हांव तुका हरगा दिता. की त्या सर्गा राजाचे गुड तुवें ल्हाना उक्ते केल्या. हालेलुया. 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमची सुवे असो. मार्गाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. तितल्यार ताची आवय आनी ताचे भाव थंय येवन पावलीं. पूण भायरच रावून ताणें जेजूक आपोवंक धाडलें. लोकांचो जमो ताचे भोंवती बसून आसलो. देखून तांणी ताका सांगलें, हाळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यान तुका विचारतात. पूण जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण? आनी भोंवतणी बसून आसल्यांचे दिश्ट गुंडावन ताणें म्हळें, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. सोम्यान जेजू क्रिस्ताचें शिववार्तामान. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त दे मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजून बसुल्ल्यांक एक शॉक दिलो. कोण म्हजी आवय, कोण म्हजी भाव, कोण म्हजी भयण? थंय तो बसोना थंय वो विचारता. तितलें म्हणटाना आनी आवयक मान उणो दिलो गी, मान उणो दिलो गी. जेवची जिवीत पळया. जेजून न्हीद जावन 12 वर्सांचो जेजू आसतना तेंपलांत थंयसर सुकण गेल्लो. थंयसर आवयन सांगिल्लें कुठले पयसान येवं ना तो. थंय रावलोय. पिदे जाला की ना? पिदे जाला, आयलो. ताचे उपरांत संप्रदाय पवित्र पुस्तकांत ना, जो आम्हाला तुझ्या पवित्रान काण घेवपर्यंत तिणें तापोवन येयल्लो म्हणटात. काण आसतना पयल्या जाप करतना पुता हाडे तांकां वायन ना. तिणें सांगलें देखून आपलो वेळ भरती जावंक ना जाल्यार तो आयकलो. निमाणें
त्याच आवयक निमाणे तो मरता आसतना कोणी गता सागी नांगी थोडे म्हणटा ताका भाव आसले भयणी भाव आसले भाव न्ही ते काजन्स मुरये मायक एकच पूत जाल्लो जेजू मात नितळ निर्मळ तिची कूस देखून मावशे भावांक बापल्या भावांक पुराय त्या दाळा भाव भयणी म्हणटाले पूण जेजून जर तर ताचोच भाव आनी एकलो आसलो जाल्यार आळे हाका सांबाळ रे तूं आनी मुखार म्हण तो आलो मुरये कोणाच्या हातान दिलें ताणें कोणाच्या हातान दिलें कुसाद जावन जुवांच्या हातान दिलें तर मुरये असो मोग करिना गे तो मुरयेक तो इन्सल्ट करता गे खंडीत ना आज कितें गे वर्त तें सत शिकोवंक ता गरज आसा देखून आज एक शॉक दिवचे बरी तो एक ही मॅसेज दिता पळया जेजून शिकयता आसतना बऱ्यो बऱ्यो रिती त्यो वापारी आनी कितें लोकांक कितें समजून ज्या रिती दिल्यात सगळे लोकांक आलेचे पडटा ही माई बसल्या वो कोण म्हजी आवय म्हणत जाल्यार म्हणून लोकां आले उलयता म्हूण तुमी म्हणूंक पुरो पूण जेजू ती एक रीत ताणें शिकोवची आनी कितें नवें शिकयता तो आयच्या दिसा पळया आज आमी जेजू म्हणटा बायोलॉजिकल सैमीक आवय ती ताची तेका आवयन म्हणलें भागी तुवें ती दूद केल्ली तुजी आवय भागी ती म्हणून तुका वावयली ती आवय ती बागीच वय पूण आतां जेजू त्या बागेंत रावना ताचें वर्त तें बागी तो सांगता बागी देवाची खुशी करतात आनी पाळटात ते म्हजी आवय म्हजो भाव म्हजी भयण तातूं मुरयेचें ताणें वर्तें म्हळें ती म्हजी आज आवय जाल्यार आपले सुमयाची चरण दासी तिणें म्हणल्यान नाल्यार म्हजी आवय जातली ना तिणें म्हाका वावयला वय म्हाका जल्म दिला वय पूण आज ती बागी खंडीत जावन तिणें देवाची खुशी केल्या देखून पूण आज तिचे बरी कोण देवाची खुशी करतात तीच म्हजी आवय म्हजो भाव म्हजी भयण जातात जेजू आमकां आत्मीक रितीन उबारता सैमीक रितीचें न्ही आत्मीक तो जाणा ताचे भाव आनी भयण आमी ह्या सैमीक रितीन जावंक जायना देखून ताचेर वर्तो उपाव देवाची खुशी केल्यार खंडीत जावन तुमी म्हजी आवय भाव आनी भयण जातात आमी सगळीं ताची आवय भाव या भयण कितें जावंक साध्य आसा देखून मोगाच्या भावा भयणीनो पवित्र स्नानांत पवित्र सभेंत आमी मेळटाना ताचे भाव आनी भयणी खंडीत जावन जाल्या ताचे मिस्तिकुळे सांदे जाल्या आमी सगळीं बापाची भुरगीं आमी जाल्या पूण तें उरता त्या दाळा बापाची खुशी करता त्या दाळा मात आमी ह्या वरवीं जेजूचे भाव आनी भयणी आज जावयेत देवाची खुशी केल्ल्यान आवय भाव भयण रक्त संबंध पूण ताचेर वर्तो संबंध जेजून आज दिलो आमकां ताचीच भाव आनी भयणी जावचें देवा बापाची भुरगीं जावचें देखून आज हे एक वर्तें लिसांव कितें नव्या संबंधाचें लिसांव आमी देखून हांव एक सुरी म्हाका कोणी ना आजकाल तशें जालां न्ही गे एकलो अमेरिका एकलो कॅनडा हांगा एकला स्थिती कॅनडा न्ही गे आमची स्थिती अशी जाल्या न्ही आज देखून म्हाका कोण आसा कोणेय म्हणून असो म्हाका आसा म्हजो जेजू ते म्हणा जाय देखून म्हाका कोण आसा म्हणून दूख पावोवंक कोणेय साथ दिना क्रिस्तांवांनी बिलकूल साथ दिना कित्याक म्हाका म्हजो जेजू आसा देखून आज आमी एक लिसांव नव्या संबंधाचें म्हजो भाव तो जाला आनी सगळीं म्हजीं भाव भयणी जाल्या दुसरें जेजू संगी एका संबंधांत रावचें तें एक आपोवणें जेजू संगीत एका संबंधांत खऱ्या संबंधांत रावचें आपोवणें आमकां तें विशिश्ट भाग ताणें दिला जेजूची आवय भाव भयणी जावचें वातिकान दुसरी सभा पवित्र सभा न्ही जावन एक
देवाचें घराणें म्हणटा. ती एक कुटाम देवाची एक ल्हान कुटाम घराची पवित्र सभा म्हणटा. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 10:2-19 वळो तुमी देवाच्या घराण्याचे सांदे म्हणटा. देवाच्या घराण्याचे सांदे. यू आर द मेंबर्स ऑफ द हाऊस होल्ड ऑफ गॉड. देखून आमी देवाच्या घराण्याचे सांदे. आमी हर एकलीं क्रिस्तांव भावंडा आमी देवाच्या घराण्याचे सांदे. आत्मविश्वास आमकां तो येजय. आमी देवाच्या घराण्याचे सांदे. देव आमचो बाप, हांव कामरी आमची आवय, जेजू आमचो भाव, सगळीं आमची भाव आनी भयण, पवित्र त्रिनाद बाप पूत पवित्र आत्मो तें एक कुटाम. भाग्यवंत कुटाम एक कुटाम जाल्यार आमी सगळीं एक कुटाम जेजू संगी मेळोन. पळया, जेजू देवाच्या हाजिरेंत आसा आनी आज जेजू देवाची हाजिरी आमकां दिता. दावीद राय जालो. पयलो वचपाक आमी आयकलें. दावीद राय जाल्लोच पयलें ताणें कितें केलें, ताचे मंत्री मंडळार अशें जालें न्ही गे, व्हडलें पॅलेस बांदी जालें न्ही गे, खंयचेय करचें आनी पयलें ताणें केलें घालें. आज कितें केलां पळय तें, ताणें सोल्ल्याची आर्क पेट, देवाची हाजिरी दाखोवन आर्क पेट पयलें थंयसर हाडली ताच्या राजधानीक जेरुसलेमाक हाडली. पयलें ताच्या जिवितांत पयलें स्थान देवाक ताणें दिलें. देवाच्या हाजिरेंत हांव आसल्यार सक्कट सारकें जाता म्हूण ताणें चिंतलें. देवाच्या कुटुंबाचो सांदो तो इवय देवाची हाजिरी आज तो आसा करता. आनी आज हांगासर कितें मेळटा तो थंयसर कार्याळ सांदो तो जाता म्हूण येता. देवाची हाजिरी अनुभव करूंक तो मुखार सरलो. संतोशाची घडीत ताणें केलें. संभ्रमान चल्याची आर्क पेट हाडली. थंयसर सगळ्यांक त्या दिसा एक साखरी मीस भेटयलो सगळ्यां खातीर आनी जेवण केलें. संतोश तोय नासलो, सकट लोक नासलो, देवाच्या हाजिरेन नासलो. देवाची हाजिरी फावो जाली. देव आमचे सांगात आसा म्हणल्यार संतोशान ते नासले. आज आमकांय देवाची हाजिरी त्यात जेजू मार्फत मेळ्ळी. आमी जेजूचे भाव आनी भयणी आनी तोच जेजू आमच्या काळजांत रावतना ताचेंच तें रागात आमच्या शिरांनी वाळटा. देखून देवाची हाजिरी आमचे संगी जाता. फकत एक मात ताणें सांगलां, देवाची खुशी केल्यार मात्र कोण सगळींच्या बापाची खुशी करता. थंयसर आज दावीद राय तित बापाची खुशी करून पेसाडटा. देव म्हाका जाय, ताच्या खुशे प्रमाणे हांव राय जायचें, म्हज्या खोशे प्रमाणे न्ही. देखून पयल्यान पयलें दावीद जाणा देवाक पयलें स्थान दिल्यार सर्व सारकें जाता. देवाची खुशी करचें म्हळ्यार देवाक पयलें स्थान दिवचें. देवा लागीं संबंद बांदल्यार लोकां लागीं संबंद बांदूंक साध्य जाता. तो तें जाणा. ताणें बरो राय जायचें, लोकां लागीं संबंद जायचे. देवा लागीं संबंद बांदल्यार लोकां लागीं संबंद बांदूंक साध्य जाता. लोकांनी देवा पयलें स्थान दिल्यार आमचें आदर्श राज्य जाता. दाविदान शिकयलें पयलें स्थान तें देवाक दिवंक. अर्नेस्ट हल्लो म्हणलो एकलो काजार जाल्ल्या पयल्या राती इसार लागलो कितें बायले कडेन, तुज्या जिवितांत पयलें स्थान कोणा दिता तूं? बायल म्हणूंक लागले, खरें सवाल तुजें आजत तुका आजून आनी कोणा दिचें? तर आजत आमी डायवोर्स करचें बरें म्हणूंक लागलो. कित्याक काले म्हणटाय पयलें स्थान देवाक दी, तें जाल्यार म्हजें स्थान म्हाका दिताय. पयलें स्थान देवाक दी, तें जाल्यार म्हजें स्थान म्हाका दिताय तूं. आमच्या जालांक कितें तेंत आमच्या भुरगीं तूंच म्हजो देव पुता म्हणा, गोवाक तूंच म्हजो देव बाबा म्हणा, तूंच म्हजें देव बाबा म्हणा. बायले की तिंत जालें देव मागीर घाले उरलें. कळ्ळें म्हणचें कळ्ळें उतरां. देव तो एकलोच. त्या देवातय तूं म्हजो मोगास गो, म्हजी मोगाची भयण, मोगाची बायल, मोगाचें भुरगें. देवातय आज देव नासतना आज ह्या भुरग्याक हांव वाडयन तर जाल्यार तें तुका फाल्यां शिकयता बुध ताका देवी ना, मनीस ना, कोणी ना. देखून आज आमकां देवाक पयलें स्थान दिवंक दावीद शिकयता, जेजूय शिकयता. देवाची खुशी केल्ली आमचे भाव आनी भयण म्हणल्यात आज आमी विशेश तरान
एक जाणा जाय जंय हांगासर रोमाकारां बैले अवस्था 12 दुसरी वळ संवसाराची सालीन तुमी दिये नाकात संवसाराची साला दारी नाकात त्या देवाची भुरगीं जावंक जायना बदलाक तुमची मोना नवी जावं तुमच्या जिणयेचें रुपांतर जावं तो देवाची खुशी कितें म्हणलें सोदून काडूंक तुमी पावतेल्यात त्या देवाची खुशी सोदून काडूंक आमी संवसारांत आमचें मोन दवरल्यार देवाची खुशी सोदून काडूंक पावना देखून जेजू आमचो भाव खंय आहा म्हूण आमी सोदता दुसरें परतून सांबाळून तेस्सलोनिकांकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत अवस्थो 4:3-6 वळ तुमची कूड वायट हातांत राखचो तुमकां देवाची खुशी तुमची कूड वायट हातांत राखची तुमी भाग्यवंतपणान जियेसय म्हणून देवाची खुशी तुमी भाग्यवंतपणान जियेसय म्हणून देवाची खुशी देखून अनिश्कलपण पयस करा पवित्रपण तें आनी माणसुकाय तें तुमचें करा त्या दाळा तुमी देवाची खुशी करून जियेत जाल्यार देवाची खुशी करचें म्हळ्यार आमी माणसुकेन जियोवचें आमी देवाचें मंदीर जावन जियोवचें माणसुकेन नितळान जियोवचें जुवांचें पयल्या पत्र अवस्थो 2:16-17 वळ कुडीच्यो वडण्यो आनी दोळ्यांच्यो त्यो आशा देवाचे खुशेक विरोध संवसारांत आसचें सगळें म्हणजे पुसलावणी जिवनाची पकड दवलत हे सगळें बापातावन न्हय संवसारांतावन येता देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळवाता सदां काळ बाळवाता मिका प्रवादी आवाज वर्सो 6 वळ सांगता नी देवाची खुशी कितें म्हळ्यार नितीन जियोवंक नीत करूंक नितीन जियोवंक दयेचो मोग करूंक देवा म्हाका कालतेपणी चलोवंक नितीन जियोवंक दयाळेचो मोग करूंक देवा म्हाका कालतेपणान जियोवंक देवाच्यो वाटो आमी पाळतना देवाची खुशी करता देखून जेजू शिकयल्लें सगळ्या काळजान मनान सक्तेन देवाचो मोग कर तुजो केल्ले तुज्या पेल्याचो मोग कर तो खऱ्या काळजान आमी मोगान जियेतना देवाच्या खुशेन आमी जियेता देखून मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी देवाची खुशी करून जियोवंक देवाचो आदार मागया पावुंड्या वायनाची भक्तीन समर्पितावी कानीक मोगाची आनिका संगीन भेटेत आमची नी आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोवणी आमची स्वीकार कर पावन कर कानिकी आमची मोगाचो रुखा जावं तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यानी भरजिनी आमची कुरपादी जियेवच्या जिणी मोगाची स्वीकार कर पावन कर कानिकी आमची मोगाचो रुखार जावं तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यानी भरजिनी आमची कुरपादी जियेवच्या जिणी मोगाची म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान स्वरूप द्वेदार देवा बापाक मानता जाल्यार जावं म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सरस्वती देव म्हणून घेवं प्रितीच्या बापा तुझ्या परजेचो याज्ञ मानून घे जुवां पाल दुसऱ्या तुझ्या भक्ताच्या हे परबे दिसा तुझ्या महिमेक आमी तो भेटयता याज्ञाच्या गुणान आमच्या गवळ्या बराबर आमच्या दिसा दिसाचें जिवीत तुका मानतो तसलो निरंतर याज्ञी जावं म्हूण मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमेन दे सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा
सपदवेदर आणि सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो जो हांव पाळ दुसरो तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमक ह्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां देश दिता ताचे शिकोवन आमचे गिन्यां उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूतां आनी सरभक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस परतो सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवात ऊन सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय ऊन सर्गी तुका जय जय. बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्याच्या जेजू क्रिस्ताची गोडो आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मना सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सगट परगटया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता तुझे पुन जीवन पण आमी करता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगात शेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या घेवन बापा पिटर पौल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांवकार मरे देवाचे माये सांगाती बगेवन जुजे तिचो पती बगेवन धर्मदुतां बगेवन जुवांव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजूत पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपदवेदार बापा सवंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताच्या आज्ञा मनात धरून जेजू आमकां शिकयलें मागणें आमी आतां सांगात म्हणून मागया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येव तुझी कुशी सर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विगलांनी अनवरांतली सर पिडेसांतली बेजारांतली सर आपायांतली आमकां ह्या मोगाळ भुरग्यांक तूं निवार. दया करून ह्या आमच्या जिवितांत बळ भलायकी सवस्काय तूं आमकां दी. सगळींचे बाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें तेलांक आमकां येवदा काकुळतीन सर पातकाली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्या रजवर्ती पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमेन जेजू क्रिस्ता तुवें म्हज्या धर्म तांबडे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ह्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल म्हणजे कुशेवर मान तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जो जी येता रस वर्सल येताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया आमचो सुमी जेजू क्रिस्त ताच्याच मासा रक्तान आमकां पोशण करता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयिल्ली आमी सुभागी. सम्या ते म्हजे भितरतलें बाब म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. हो मोगाळ बापा, जो आमपाल दुसरो तुज्या भक्ताचो उगडास करून ह्या देवी जेवणात आमी वांटो घेतलो. ह्या कालत्या उंड्या आनी दाका वायनाच्या रुपान तुजें जिवीत आमकां मेळ्ळां आनी सरकार कुणानी न्हय पूण तुकाच रूप बगून आमकां मेळा शंकर. हें आमी मागता ह्या पुता जेजूचे नांवी. सरेस्पर तुमचे सवें आसो. तुमचे सवें आसो. आनी सपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. ह्या क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दुसऱ्या मंदितां सरभक्तीन तुका क्रिस्ता सारक्या बोऱ्या गवळ्या दैवीक मोक्ष शिखय तूं आमकां मागी वचुवा पाव दुसऱ्या मंदितां सरभक्तीन तुका क्रिस्ता सारक्या भोऱ्या गवळ्या दैवीक मोक्ष शिखय तूं आमकां दैवीक काकूत आमकां उगडली सर्वोनेची महिमा शिकयली खुर्साचो जीव जिविता तुझ्या देवी ओढला जुवाव पाव दुसऱ्या वंदितां सर्वोगीन तुका क्रिस्ता सारक्या बोऱ्या गवळ्या दैवीक मोक्ष शिखय तूं आमकां. सर्गींच्या बापा बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र एवकारिस्ताचो मोग केल्ले बरी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार तावन दिल्लें बक्षाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्लें बरी आमी पाळूं. एकामेका बगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाळ पावन आनी भयणीनो, जुवांव पावल दुसऱ्याक समर्पिल्ल्या ह्या पुंतळार आमी आसाव. जायतें बरेंपण ह्या भाग्यवंता मुखांत्र ताच्या विनवणे मुखांत्र आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबाच्या जिवितांत आमकां लाभलां. एक घडी भर जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांत्र आमच्या जिवितांत जाल्लें बरेंपण आमच्या मोती काडया. देवाक आमी अर्गां दिवया आनी उपकारी मनाची आमी जावया. उबी रावात. भोव काकुळदारा बापा बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवीक काकुळट आमी वर्णिता. ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता. ताचे बरी बागेवनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सांजू हांव पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या देवा लागीं विनंती कर. हे भाग्यवन सुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राजी संदान
तुझ्या जिवितान परजडली देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळलो अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलो आज आमी तुजी भक्तिका आमची गलती मागणी घेवन तुजे मुखार येता क्रिस्ता सारकी जिणी जिवोवंक आमकां कुमोग कर तुजी बागेवन जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं आमी सदांच कुर्सायिल्ल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन बसा मोगाच्या न्हू हांगासर जायतीं तेसांवां विनवण्यो तुमी घाल्यात त्यो सगळ्यो जुवांव पावल दुसऱ्याच्या पांया मुळांत आमी समर्पण दिल्यात घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक ते जाणांनी मागलां घरांत समाधान मेळोवंक भायर दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक बरी सैरीक मेळोवंक ते जाणांनी कोर्ट केस बेगीनच इत्यार्थ जावन जैत मेळोवंक वाट्याचे समस्ये परिहार जावन घराक फायन नासतना लायसन्स मेळोवंक एकल्याच्या कुडींत आसचें किलॉयड आनी गर्भांत आसचें फिब्रॉयड गूण जावंक हार्नियाच्या पिडेतावन भलायकी मेळोवंक एकल्याचें पयण बरें जावन काम सुगम जावंक एका जोड्याक भुरग्याचें देणें फावो जावंक दोळ्यांचें कॅट्रेक्ट संपूर्ण गूण जावंक कुटुंबांतल्या सर गरजां खातीर मागलां एका स्त्रियेची दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक दोगां स्त्रियांक मोतीची पिडा गूण जावंक एका विद्यार्थीक बरें अंक मेळोवंक बऱ्या भलायके पासत मागलां आमाल पियोणें सुटोवंक दोगां जाणांनी पुताक कातीच्या समस्यांतावन परिहार मेळोवंक कुटुंबांतल्या सर सांद्यांक बरी भलायकी जावयाक परगांवांत बरें काम मेळोवंक एकल्यान मिसाक वसोवंक इगर्जमतीचे कायदे पाळूंक आतापायांची गांठी दूख गूण जावंक घरकामाक पातयेणीचे व्यक्ती मेळोवंक पुताक परगांवांत बरें काम बरी भलायकी मोतीक समाधान वायट संवयांत हांव पयस रावंक आदार दुवेक मोतीक समाधान न्हवऱ्याक बरी भलायकी कुटुंबान समाधान भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत एकल्याची अर्द्याची दूख उणी जावंक दोगांची BP शुगर नॉर्मल जावंक पाठ दूख उणी जावंक तकलेचे समस्ये परिहार जावंक बरें काम मेळोवंक भुरग्याचें देणें फावो जावंक भुरग्यांक पाठ संवय तावन पयस रावंक आदार पित्तकोशाचे फातोर ऑपरेशन नासतना गूण जावंक भुरग्याचें देणें लाबोवंक जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक कोर्ट केस इत्यार्थ जावंक सताक जीक लाबोवंक फायल्साच्या समस्यांत हांव बरेंपण मेळोवंक गर्भांत आसच्या एका भुरग्याच्या आनी आवयच्या बऱ्या भलायके पासत बारेनांत आसच्या एकल्या भावाक ताचें काम गेलां बरें काम मेळोवंक आनी सर बरें जावंक एका भावाक क्रिएटिनाच्या समस्यांत हांव परिहार मेळोवंक लेवल सारकें जावंक पेंकटा दूख गूण जावंक मागलां तशेंच एका डिजेबल्ड भुरग्याचो हात ऑपरेशन नासतना बरो जावंक समाधान आनी बरेंपण कुटुंबान मेळच्या खातीर घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक उसलें शिकाप बऱ्या रितीन जावंक आनी बरें काम मेळोवंक ह्या सर इराद्यां खातीर एक घडी बरो मौनपणी आमचो जुवांव पावल दुसऱ्या लागीं आमी मागया विनंती करया ताच्या विनवणेन जें कितें बावडटान ह्या भावा भयणींनी मागलां तें सगळें देव तांकां फावो करून दी म्हूण मागता आसतना एक घडी बोर मावून रावून आमचे इरादे काळजा मनांतले एक घडी बोरो आमच्या जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक समर्पून दिवया. तूं आमकां पाव येवकरिस्ताचो आमकां गरो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर सांतां भक्तां संगी सर्गींच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकाणूंक आमकां फावो जावं. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ल्यां बक्षिता तशें आमची पातकां बगस
नेमका दाळणी पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नामान मोरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता श्री आमी तर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. बगी मरे देवाचे माय महाप्रगाती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जसो तसो आता आनी सदां सर्वत्र आमीन. पिडेस्तां बसत मागया आमची पिडाय उडासा काडया आनी कोणा पिडेस्तां मागोवंक आसा ही घडी भर उडासा काडया. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार सुरेस्पर तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया. सगळींच्या बापा या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात सतरांच्या पिडेस्तांक कश्टां दुखांत आनी अडचणी सांपडल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवाक भाग्य जो पावल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवान जिनेमकान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मोग तुज्या परजेन भोगूंक आनी भावार्थान जिवंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतल्या विघ्नांतल्यान अनवरांतल्या आमकां निवार. आमच्यो सर विनवण्यो आमी तुज्या मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर त्या आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सरेस्पर तुमचे सोवे आसो भगवान जो आमकां दुसऱ्याच्या नव्यानाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवा तावन येता. तसो देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दी. भगवान जो आमकां दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटोव ताची देख घेवन आनी खरेपणी देवाचो पाटलाव करून सेवे जागरेची मनशां जावं तुमकां गटाय मेळो. आलतारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरी जाता आसा. ताचे देखीन शांतीपणाची जिणी जिवंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गीच्या आमच्या बापाच्या घरान सासणी संतोष बगूंक तुमी पावो. आनी सर पदवेदार आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां तुमचे सगळे आसो. मोगाच्या नो परत तुमकां ह्या पुंतळाक मोगाचो स्वागत. आयच्या ह्या बागी दिसा हांगासर अर्थाभरीत आराधन तशेंच पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवन देवाचो उतराचो नियाळ दिल्ले मानादीक बाप बाजील वास प्रस्तुत जेजूच्या पवित्र कळसाची पिरगज वर्क काडी हांगासर पिरगज विगार जावन सेवा दिवन आसात. म्हजे नांवी आनी तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी तांचो हांव उपकार बावडटां आनी तांच्या मिसावांक सर बरें मागतां. देव बरें करूं. आयच्या ह्या बागी दिसा जेवणाक स्पॉन्सर रावून तशेंच मुर्तोम दिल्ल्यांक आमी विशेष रितीन देव बरें करूं म्हणटा. रास्किन आनी कुटाम तांणी बागेवन कुटुंबा वाडो आयच्या दिसा सगळ्या जेवणाचो खर्च तांणी पळयला. तांचो आमी उपकार बावडटा. जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांत जायतीं आशिर्वादां बेसावां देव तांच्या जिवितांत फावो करून दी म्हणलें आमचें हरियेकल्याचें मागणें. तशेंच आयच्या दिसा हांगासर मुर्तोम दिल्ल्या सुमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या ह्या हप्त्यांत शुक्रारा दीस हांगासर 4:45 तेर्स नोवेन मीस आनी आराधन आसा. मोगाच्या नो पुनशेताची महापरब फेब्रुवारीच्या 5-6 तारखेर सोमारा आनी मंगळारा आसतली. 2 दीस ह्या पोटी फेस्त. सोमारा 5 तारखेर मोन्सिंजोर मॅक्सिम नोरोन्ना मंगळूर DSCGचे विगार जेराल संभ्रमीक मिसाचें बलिदान भेटयतात. मंगळारा फेब्रेर 6 तारखेर आमच्या DSCGचे निवृत्त गवळी बाप अधिक मानादीक दोतोर लुईस पाऊल सोस मिसाचें बलिदान भेटयतात. तुमकां सर्वांक हांव मोगाचें आनी वत्तायेचें आपोवणें दितां. तुमी येया आनी हेरांकी आपोवन हाडा. फेस्ताक तयाराई जावन 3 दीस त्रिदूम आसा. फेब्रेर 1, 2 आनी 3 तारखेर. पयल्या दिसा मीस भेटयतात मानादीक बाप अश्विन कार्डोजा DSCGच्या ICUMचे डिरेक्टर. दुसऱ्या दिसा
बो मनादीक आल्बान डिसोजा रेक्टार सालोरेस बाजिलिका पुनशेत आत्तूर. तिसऱ्या दिसा मनादीक बाप जॉन पिंटो कार्मेलीत बिकर्णकट्टे. ह्या विशयांत चडीत विवाराक हांगासर आमी हँडबिल्स दवरल्यात, त्यो तुमी येताना व्हरच्यो, हेरांकी दिवच्यो. तशेंच आमच्या फेस्ता विशयांत जायती मायेत तुमकां सोशल मिडियाचेर वॉट्सॅपाचेर वाचूंक मेळटा. ते वाचून वगेच बसनाकात, बागार हेरांकी धाडून दिया. बरी कोबार केदाळे आमी आमचे मदें दवरची न्हय खंय, हेरांक आमी आमचे थंय आसची बरी कोबार हेरांक वांटून दिवंक आसा. देखून तुमचे लागीं विनंती करता, तुमकां आसली बरी कोबार सगळ्यांकी परगट करा. कोणेंच सांगचें न्ही आमकां कोबारसनांतली वयगी फेस्त जालें गी अशें थोडे मोठी म्हणची आसात. देखून सगळ्यांकी कोबार सांगा. देखून ह्या आमच्या संभ्रमांत सगळ्यांनी वांटोल घेवंक आमी अवकाश करून दिवचें. मोगाच्या न्हू फेस्ताच्या खर्चा बाबतीन तुमचें मोगाचें दान फूल वा फुलाची पाकळी दिवन तुमी आमकां सहकार दिवचो. तुमच्या बऱ्या मनाचेर देव भरपूर आशिर्वादां घालूं. त्रिदुमेच्या दिसांनी ब्रेस्तारा फेब्रेर 1 तारखेर तशेंच फेब्रेर 3 तारखेर जेवण दिवन तुमी आदार दिया. तशेंच फेस्ताच्या पयल्या दिसा जेवण स्पॉन्सर करूंक तुमकां अवकाश आसा. मुड्दोम ₹50, पिरजेंत 5000 रुपये. तशेंच हेर रितीन दान दिवन फेस्ताक तुमी आदार दियेत. फेब्रेर 6 तारखेर म्हणजे फेस्ताच्या दुसऱ्या दिसा बेटवणे वेळार हांगासर काणिकेचो पुरशांव आसतलो. देखून त्या वेळार तुमच्यो काणिक्यो फळ वस्तू इल्लेश्यो तशेंच ग्रोसरी आयटम्स रांदपाक वापरच्यो तुमी हाडून दिवयेत. तशेंच फेस्ताच्या पयलें म्हणजे फेब्रेर 4 तारखेर आयतारा दीस हांगासर पुनशेताच्या भितर आनी भायर इल्लें नितळ करूंक आसतलें, श्रमदान आसतलें. देखून तुमी सोमेस्तांनी येवन सहकार दिवंक हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. मोगाच्या न्हू आमच्या हांगासर धार्मीक वस्तूंचे स्टॉल आसा. हांगासर तुमी पळयतात, थंयसर तुमकां गरज आसच्यो धार्मीक वस्तू थंयसर विकरापाक आसात. थंयसर कातोलीक पंचांग आसा, ते तुमी घरांनी व्हरों येत. तशेंच ह्या दिसांनी हांगासर आमकां जायतीं कॅलेंडरां फ्री दिल्यांत हांगासरच दवरल्यांत. ती तुमी येताना व्हरा, ताचो बरो प्रयोग करा. नाजाल्यार हांगासरच ती उरतात. हेरांनी दिल्यांत ती आमी वांटून घेतली म्हूण सांगलां. देखून तुमी कोणाक जाय व्हरा, ना शेजारा व्हरून दिवयेत. तशेंच हांगासर आमी हँडबिल्स दवरल्यात आमच्या फेस्ता विशयांत मायेत आसची, तेंय तुमी व्हरचें आनी हेरांक दिवचें. तशेंच आमच्या पुनशेता धार्मीक स्टॉलांत आमी ते स्टॉल आयच्या दिसा हांवें आशिर्वादीत केलां. थंयसर पवित्र उदक शेण्यावन देखून थंयसर आसच्यो सगळ्यो वस्तूय पवित्र जाल्यात. देखून तुमी त्यो व्हरयेत. थंयसर तुमकां मेळटात त्यो व्हरयेत. त्यो येल्या उपरांत परतून आशिर्वादीत करूंक हाडी म्हूण ना, कित्याक सगळ्यो थंयसर आसच्यो हर एक धार्मीक वस्तू आशिर्वादीत जाल्यात म्हणून तुमी समजून काणगोवचें. मोगाच्या न्हू आमकां आमच्या पारिसरा विशयांत इल्लीशी काळजी आसा जाय म्हणटात. पापा फ्रांसिसी जायत्या ताणें दिल्ल्या सोशल टिचिंगांनी आमकां लावदातो सी करसिल्लो जावं देव आनी हेर जायत्या डॉक्युमेंट्सा मुखांत्र ताणें आमकां परिसर बऱ्या रितीन सांबाळच्याक उलो दिला. देखून म्हजी एक खालती विनंती आनी एक चिंताप, आमचो बोवार, आमचें घर, आमच्या घरा बोवारी आनी आमचो परिसर आमी इल्लो नितळ दवरचें प्रयत्न करया. सबार पोटी आमी हेरांक दुरसोवचें आसता. पंचायताचें काम आनी हेरांचें काम नितळाय सांबाळचें म्हूण, पूण आमी तांकांच दुरसोवन रावल्यार आमचो परिसर तो खाल म्हणटात परिसर बरो जावन उरचो ना. देखून तांचोय सांगात सोदया आनी आमकां संदर्भ मेळटा आसतना आमच्या वाड्यांनी कांय थोडी इल्लीशी सेवा करून आमचो परिसर, आमचें लेआउट, ह्या आमच्या घरा बोवारी इल्लो कोयर आसा जाल्यार तो काण्ण त्या खंयसर ताका घाली जाय थंयसर घालची मांडावळ केली जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या बोवारी आमी बरें नितळ दवरल्या बरीं जातलें. देखून आमकां साध्य जाताना आमी प्रयत्न करया आनी आमचे जावन खंयसरी
कसरो पडनातल्या बरी एक निचेव करया एका ह्या नव्या वर्सा देखून हेरांक दुरसोवच्या बदलाक आमच्या घरांत आसलो वेस्ट घरांतच तो ताका मांडावळ करची प्रयत्न आमी करया आनी कोणी आमचो परिसर पाड जाता म्हणून कळटा म्हणून आमकां कळल्यार तांकां एक सांगचें बऱ्यान सांगचें प्रयत्नी आमी करूंक प्रयत्न करया तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं आनी ह्या 11 हांगासर जेवण आमी दितेलें देखून जेवण सगळ्यांक आसा मालगड्यांक पयलो अवकाश तुमी कर दिवचो आनी अशें तुमचो साकार दिवचो आनी आतां आयच्या दिसा आमकां जेवण दिवन तशेंच मुड्दोम दिवन आदार दिल्ल्यांक आमी मानाच्यो वाती दितेल्या मानादीक बाब बाजील वाज आनी मुखार येवन मानाच्यो वाती दिवंक हांव तुमच्या लागीं उलो दितां आयच्या दिसा आमकां हांगासर जेवणाक कुमोक केल्या रस्किन्ना कुटाम बागेवन कुटुंबा वाडो तांचो आनी तांच्या सगळ्या कुटुंबादारांचो आमी उपकार बावडटां आनी देव बरें करूं म्हणटां तशेंच चार्ल्स डिसोजा आनी कुटाम सान फ्रांसीस पयलो वाडो ग्रेसी कार्डोजा सान लॉरेन्स पयलो वाडो आनी हांगासर आयच्या दिसा मुड्दोम दिवन आमकां आदार दिला तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आतां आमी सेवंकवेच्या जेवणाचेर आशिर्वाद मागचो सगळींच्या मोगाळा बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आमकां आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी म्हणून मागोवंक शिकयलें तुवें दिल्या शिवाय आमकां ना आयच्या मागण्याच्या दिसा विशेश तरान तूं आमकां वदाक सून दिताय तें जेवण तुजो आशिर्वाद दी म्हणून ताचेर तुजो आशिर्वाद मागता हें जेवण दान दिवंक हें जेवणा खातीर दान दिवंक ताचे खातीर वावर करूंक कोण बेसावले सगळ्यांचेर तांच्या कुटुंबांचेर तुवें बेसावंक घाल हें जेवण आमी शेवल्ल्या वरवीं आमकां हर एकल्याक आमचे आत्मीय कायदे पाळोवंक गरजेची ती बळ आनी भलायकी समाधान संतोश आमकां हर एकल्या फावो जावं आनी अशें सदां तुजी महिमा करून जियोवचें भाग आमकां सगळ्यांक मेळो हें आमी मागता ताच्या पुता क्रिस्त आमच्या समेय मारिफात आनी सर्वपदार देव बाप पूत पवित्र आत्मो ह्या जेवणाचेर जेवण जेवतेल्यांचे आशिर्वाद घालो आमेन. दुसरो सांतू आधुनीक काळांतलो तरणाट्यांक तूं आपुरबा येसो कुटुंबाक तूं बगरासरो सर्वांक सन्मान वालो तरणाट्यांक तूं आपुरबा येसो कुटुंबाक तूं बगरासरो सर्वांक सन्मान वालो श्रेष्ठ गौडी पवित्र बेसो क्रिस्ता दारुगडो बोलो दिल्लो क्रिस्ता सोबोक शिकयलो तूं बागी मोर येसो श्रेष्ठ गौडी पवित्र बेसो क्रिस्ता दारुगडो बोलो दिल्लो शिकयलो तूं बागी मोर येसो बागी वचू हांव पाव दुसरो सांतू आधुनीक काळांतलो तरणाट्यांक तूं आपुरबा येसो कुटुंबाक तूं बगरासरो सर्वांक सन्मान वालो मुगाल पुत्रा सोवे आमकां बरे आशिर्वाद देव आमकां घेवन स्वाम पावल दुसऱ्या बसो विनंती कर मगे सचे गुरुवेन रमकामचे देव आमच्या दुश्मनांतले पापाचे पिताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.
तुका क्रिस्ता सारक्या बोऱ्या गवळ्या दैवीक मोग शिखय तूं आमकां मागी वोजुवा पाव दुसऱ्या वंदितां सर्वोत्तीन तुका क्रिस्ता सारक्या बोऱ्या गवळ्या दैवीक मोग शिखय तूं आमकां दैवीक काकूत आमकां उगडली सर्वोनेची महिमा शिकयली उत्सा सोगो जीव जिविता